मानून आयल्या पूर्वज आमचे मनीसपणाचे नाते केदे भिराकुळ अरिश्ट आयले फिरूक ना आमचे माते आयज भास बदलली सैम बदललो विचारांचे खतखते शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा शीत गोंयकारा भयभीत गोंयकारा आयचो दीस एकदम बरो वतलो कसो दिसता कितें तरी बरी खोशयेची गजाल घडपाची आसा आज मॉर्निंग वॉकाक गेल्लो तेन्नाय वातावरण बरें दिसलें कितें तरी उमेद भरलेल्या भशेन जाली देवा बरो दीस दे रे बाबा हय दोत्तू अप्पा म्हाज्याय मनाक शांतिकाय दिसता आयज कितें तरी बरें घडपाचें आसा अशें म्हाकाय दिसूंक लागला अशें बाबा बाबा अरे अमित तूं कितें रे असो धांवत सो आयलात खर्शात असो कितें आनी पेड्याचे बॉक्स बी बाबा एक गुड न्यूज आसा सांग पळय कसलो तो अरे म्हाका कशें कळटलें हांव कितें देव काय ज्योतिशी पारकुपी रे कशें सांगू म्हाका पाशियेंस ना तुजें कितें प्रमोशन बी जालां काय कितें दुसरी सर्वीस बी मेळटा कितें जालां ना बाबा तशें कांय ना म्हजें प्रमोशन बी कांय जाना तूं जे देवा कडेन मागतलो पळय त्या देवान तुजें म्हणणें मान्य केलां आनी देव तुजें प्रसन्न जाला आनी तुका तथास्तु म्हणला तथास्तूय म्हणला अरे हांव देवा कडेन कितें मागतलो देवा कडेन हांव फक्त मागता सगळ्यांचें बरें जावचें म्हणून मातशें सांग पळोवया कितें जालां दत्तू आप्पा आमच्या समितान सिव्हील इंजिनियरांक आमच्या पयलो नंबर मेळयला आनी तसोच तेणें आमच्या भारतान सुद्दां पयलोच नंबर मेळयलो आहा अशें जावं रे बाबा अशीच कृपा दवर आमचेर खरें म्हणजे मरे ताणें खूब कश्ट केले खूब मेहनत घेतली कितली वर्सां तो दीसभर आपल्या कुडीन बसून फक्त अभ्यास अभ्यास आनी अभ्यास करतालो कळ्ळें बाकीचे भुरगे मोटरसायकलीर भोंवताले मोबायल घेवन भोंवताले पूण ताणें तातूंत कित्यानूच लक्ष दिवंक ना आनी तुमची मेहनत खूब आसा रे बाबा हय बाबा तेणें खूब त्रास काडले आनी तेच्या वांगडा तुवें सुद्दां खूब त्रास काडले तेका हार्ड वर्क करपाक तशेंच म्हजे बायलेन सुद्दां खूब त्रास काडले तेका कॉफी चाव करून दिवपाक जेवण करून दिवपाक तेणें खूब खूब आनी खूब मेहनत घेतली कितें आसता मरे तुजे कश्ट पळय आसा ते कोणाक दिसना तुवें खूब त्रास काडले अरे भुरग्याक आपल्या IIT शिकोवप म्हणजे कितें फकाणां न्हू लाखांनी जोडू लागतात मरे हां तुवें तुका जी तुजी उमेद आसली ती मारून उडयली 15 वर्सां तूं ती खटारी गाडी घेवन भोंवलो केन्ना आपल्याक एक नवो बुशकोट घेवया बायलेक कितें साडयो घेवया हें केन्ना केलें ना तुवें हें सगळें तुमच्या मेहनतीचें फळ हय बाबा ही तुजीच शिकवण हांवें तुवें आईन आमकां बरे संस्कार दिले म्हणून आज आमकां हे दीस पळोवपाक मेळ्ळे तो खंय पावलो रे केन्ना एकदां ताका दोळे भरून तोखेता अशें जालां येतलो म्हाका तो फाटल्यान रावला तो कितें मार्कशीट घेवपाक कितें फाटीन उरला रावला तो हय आजा आयलो आजा तूं जिखलो रे आजा हांव गोल्ड मेडल मेळयतलो हो विश्वास म्हाज्या भितर तुवेंनूच जागो केलो ह्या गोल्ड मेडलाचो हक्क तुका अरे पांय हां बरें जालें बस अरे म्हजो कसलो हक्क अरे हें तुज्या कश्टाचें फळ आनी सगळी तुज्या आवय बापायची मेहनत हाचो मान खरो म्हणजे मरे तुज्या बापायक का सगळी खबर आसा राजा तुवें तुज्या सेविंगांतले सगळे पयशे म्हाज्या बापायक दिल्ले म्हाजी फी भरपाक तें सोड आतां फुडें कितें करपाचें थारायलां तुवें तुजी पॅकेज बी कितें कॅम्पसान मेळ्ळा तुका बरी ताका बरी पॅकेज मेळ्ळी करोडाची पूण तेणें ती सोडून दिली हांव नकळो तो फुडें कितें करूं सोदता तो अशें कित्याक केलें रे पुता तुवें फुडें कितें करपाचो विचार आसा तर तुजो आजा तूंच म्हणटालो न्ही रे आमचे भुरगे नोकरे खातीर बरें शिकून भायल्या राज्यान नाल्यार परदेशाक वतात आनी हांगा वॉटर सप्लाय PWDची कामां करपाक दुसऱ्या राज्यांतले इंजिनियर येतात आनी तांच्या खातीर करप्शन जाता
म्हणून हांवें थारयलां आमच्या राज्या खातीर हांगाच रावतलो आनी गोंयचे रस्ते बरे करून दिवपाचें थारयलां आजा. हें सगळें बरें आसा पूण तूं हें कशें करतलो? तुका कोणें मदत करता म्हूण सांगल्या? ना मागीर आजा, हांव एक ल्हानशी कंस्ट्रक्शन कंपनी सुरू करतलो आनी PWDचो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून रजिस्टर जातलो आनी आमच्या राज्याक बरे रस्ते करून दिवपाचो तयारी दवरतलो. बरें आसा रे, पूण हें करपाक पयशे खूब लागतले मरे. तुका कोण दितलो? तूं कितें करतलो तें बरेंच करतलो. म्हाजो आशिर्वाद सदांच तुज्या वांगडा आसा. भियो नाका. म्हाजें भांगर दिता तें दवरून रीण काड. यशस्वी जा. बरोबर. खारीचो वांटो म्हणून मरे हांवूय तुका कितें तरी दितलो. तशेंच म्हाज्याय प्रोविडंट फंडाय थोडे पयशे काडून हांव तुका दिता. तशेंच भयणीकूय कितें तरी सांबाळून दवरपाक जाय न्हू. तुवें मरे हें बरें डिसिजन घेतलां अशें म्हाका दिसता. ह्या घाणीन कोणें तरी देवून मरे ती साफ करपाची गरजूच आशिल्ली. कळ्ळें? एकदम बरें केलें. सर तूं फुडें. आमी सगळीं आसा तुज्या वांगडा. आमी सगळीं. अरे सुमिताच्या रुमान रडलेल्या भशेन आवाज येता. अमित, अमित, बाबा अरे तो भितर कितें रडटा कसो आवाज येता पळय कितें जाला तें. सुमित, ओ सुमित, कितें जाला पुता? काय ना रे, हा? येता हांव, राव. रडटा कित्याक रे तूं? हय तूं अप्पा, हांवें उदय पळयलो. तो धांवून आयलो आनी रुमाचें दार नेटान बंद केलें. अरे कितें जालां तें तरी कळुनी मरे हय. सगळ्यांक. कितें सांगू हांव? चला या दाखयता तुमकां. आजा, हो पळय आमचो गांवचो रस्तो. सरकारान मदून फोडला आनी सारको केलोच ना. कितलेशेच भुरगे पडले, मोडले, पूण सरकारान कानान घेतलेच ना. आनी हे रस्त्यार अपघात जाले तरी सुद्दां तेंच्यांनी कानार घेतले ना. फाटल्या वर्सा ह्याच रस्त्यार पडून म्हाज्या शेजाऱ्याचो पांय मोडलोलो. 1 वर्स बाबडो घरान उरलो. तो बाबडो प्रायवेट सर्वीस करतालो. तेजी सर्विसूय गेली. हांवें आमच्या लोकल आमदाराच्या नदरेक हाडून दिल्ले. तेणी कान हालयले ना. फुडल्या म्हयन्यान अशें म्हणून तेणी वर्सां घालिल्लीं मरे दत्तू आजा. फाटल्या दिसांनी सरकारान टेंडर मागिल्लें. खुबश्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कोटेशनां घातलीं. हांवें म्हाज्या गांवचे रस्ते बरे जावचे म्हणून हांवेंय एक टेंडर घातलो. टेंडराक कोट केलो. हय रे, पूण मागीर फुडें कितें जातलें? फुडें कितें सांगतलो? 50,000 हे रस्ते कशे जातले? मुचून फोडून उडयल्या मरे सारके. कितें? 50,000 रस्तो? तुका रस्तो करपाक लायला काय चुनो मारपाक लायला रे? म्हाका दिसता मरे कितें तरी चुकला हितून. तूं परत त्या इंजिनियराक विचार PWDच्या. अरे पूण अशें कशें जातलें? तुवें करोडाचे टेंडर आसतात म्हणून घाला मरे. सांगता. आयक, ही टेंडर येयल्ली आहा. ही पयली टेंडर हांव ओपन करतां. ही दुसरी. ही तिसरी. ही लास्ट टेंडर. ही टेंडर यांच्या परस लेस आसा. हे कोट देवी शर्वाणी कंपनीक मेवळा. ताचे फकत 5 कोटी. तातूंत तेणी रस्तो बांदतलें अशें सांगलां. बेस्ट ऑफ लक. मातसो भितर यो, म्हाज्या कॅबिनान यो. तुज्यो सगळ्यो फॉर्मेलिटी करपाक जाय. अरे बाबा, पिसो जाला तूं. नवा दिसता तूं. आतां मोड बॉक्सांतले पयशे आनी बांद रस्तो. आमी त्या रस्त्याक 50 कोटी कोट केल्लो. कितें? 50 कोटी? इतले पयशे लागचेच ना तेका. हांव 5 कोटीन बांदून दाखयता मरे. तुका खबर ना दिसता. टॅक्स आहा पळय तो. टॅक्स? तो आनी कसलो रे? हांव GST भरता मरे. आनी हांवें तो कोटेशनान दाखयला. तेज्या भायर आनीकूय टॅक्स? तो आनी कसलो रे? कितें सांगताय रे तूं? हय, कळटलें. भितून वच, सायबाक मेळ. सारको कळटलो तुका टॅक्स घाल्लो पळय तो. पळया. सर, यो बाबा, येवची. इतलो कमी टेंडर एमावंट तुवें घातला. मिनिस्टरान सांगली, आमदारान सांगली.
ना साहेब हांव वळखना तांकां. मागीर कामां कशी जातली? तुमी पयशे दितले न्ही सर? मागीर आमदारांक मिनिस्टरांक पडयतली कोण? तांची दुकानां बी चलूंक जाय न्हू रे सायबा. तुका सगळी कळटली. हे तुजे पयशे. आतां हिसाब कर. हिशोब हांवें एस्टिमेटान दाखयला न्ही सर? हे घे पेन, हो घे बूक आनी आतां हिसाब कर. सांगा सर. 5 करोडाचे टेंडर बराबर. सारकें सर. तातूंतले 20% लेस कर PWD मिनिस्टराक. मिनिस्टराक 20%? सांगला ते कर. 1 करोड मिनिस्टराक. आयक फुडें 20% लोकल आमदाराक 1 कोटी मायनस कर. मार हिसाब. सर 3 करोडच उरता. इतल्या पयशांनी रस्तो कसो जातलो सर? राव रे बाबा, बोबाळ म्हणनाका. आजून खंय सोंपला लिस्ट? कितें? 20% रुलींग पार्टी आनी 10% ऑपोजिशन पार्टी. आतां मार हिसाब. सर 1.5 कोटीच उरता. राव रे बाबा, अजून काय झालें ना. 10% PWD चीफ इंजिनियराक, 10% PWD एज्युकेटेड इंजिनियराक आनी 5% NGO जे आसता पळय तांकां 5%. आनी आमी तुजी इतली सेवा केल्या तेन्ना आमकां बी कितें तुका दिवचें पडटलें न्हू. अरे आनी ही जी कॅश पळय दिल्या त्या एकावंटंटांक कितें तरी चिरीमिरी सोड. सर NGO, मिनिस्टर, आमदार, ओपोजिशन, रुलींग हितून फक्त 50,000 उरतले. हितून रस्तो कसो बांदून जातलो सर? तूं मरे ह्या धंद्यान नेवो आसा. एक मनीस मरे इतलो बी आसूंक पारना. हे पळयलाय? हे सुटा सारके सरळ आसूंक जायना. राव. हो पेंट, हो ब्रश, हो काळो पेंट, हो ब्रश मार रे रस्त्याक. लोकांक कितें कळटा? काम जालां म्हणून सांगपाची. कितें 5 कोटीच्या टेंडरान 50,000 घेवन हो पेंट हांवें रस्त्याक मारचो? म्हाज्या कडल्यान तरी जावचो ना. तूच सांग दत्तू अप्पा. काम जालें ना जाल्यार तो म्हाका ब्लॅकलिस्ट करतलो. हांवें कितें करपाचें? रडपाचें काय हांसपाचें? म्हणजे तुवें रस्त्याक ब्लॅक पेंट मारचो पडटलो, काळो रंग. हां, ना जाल्यार तुका ते ब्लॅक लिस्टान घालतले. हय. अरे तुवें ते 50,000 घेतले पळय तेच चुकयले. हांगाच मरे करप्शन सुरू जाता. दोत्तू अप्पा, हाजेर मरे आमकां कितें तरी तोडगो काडचोच पडटलो. ह्या इंजिनियराक आनी राजकारण्याक जाग्यार उडोवचेच पडटले. हो एक भुरगो करोडांनी आपल्याक सर्वीस मेळटा ती सोडून आपल्या राज्या खातीर, आपल्या गांवा खातीर कितें करचें म्हणून हांगा रावला. हां, आनी हे कितें काय म्हणल्यार फक्त आपली बोल्सां करपा खातीर करप्शनाचेर करप्शन. हय दत्तो अप्पा, तूं तेजेर कितें आतां उपाय काड. आतां मरे पयलीं आमी त्या इंजिनियरा कडेन या मरे आनी ताका बरोच पेट घालया. हय हय, आनी ताका घेवन बरोबर मरे आमी पुलिशेन या. या. मागीर पळोवया कितें जाता तें. सारकें. आतां घरा ओग्गी बसून कांयच जावपाचें ना. म्हाका कित्याक पडला म्हणून ओग्गी रावूं नाकात. रस्त्यार लोक पडटात, अपघात जातात, कितल्याशाच लोकांचे हातपाय मोडल्यात. तुमकांय फरक ना, म्हाकाय फरक ना, आमकांय जर फरक ना जाल्यार कोण पळयतलो हाजे कडेन? हांकां कांयच पडलेलें ना सामान्य मनशाचें. कशें पडलेलें आसतलें? तांची घरचीं बायलां, भुरगीं बाळां सगळीं ओर्रात सरकाराच्या खुस्तार व्हडल्या उंची गाडयांनी भोंवतात. तांकां कशें कळटलें सामान्य मनशाच्या रस्त्यार कितें हाल जातात ते? ताका लागून आमी कितें तरी हाजेर उपाय करपाक जाय. आमी भायर सरूंक जाय. एकदां कोणें सांगलें, सुभाषचंद्र बोस, नेताजी सुभाषचंद्र बोसान सांगलें, मुझे तुम खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. म्हाका तुमच्या रगात नाका, म्हाका जाय तुमचो सांगात. तुमी म्हाजे बरोबर यात, फुडें कितें तरी बरें करुया.
चला एक नवे पर्व हाडुया.